लुका पोरमणे शुभ वर्तमान 8 ओळी 16 ते 25. पाहिले पोंदाक कोणती पेटोवन कोणूच ती एके पायले पोंदाक लिपोयना हो माझी तोळा दवरिना. पूण भितर येता तितल्यानी उजवाड पळोवचे खातीर ती एका पेडार दवरतात. कित्याक जे की उक्ते जावचे ना तसले आतां कांयच ना देखलोले. नोय म्हूण पडचे ना वो उजवाडा येवचे ना तसले आतां कांयच ना. पूण तोच तुमी कशे आयकतात ते विशीं चोत्राय दवरात. कित्याक आसा तांकां देव अदीकूय दितलो आनी ना तांचे लागचे जे आसा म्हूण तीं समजतात तेय देव काडून घेतलो. जेजूची आवय आनी भाव. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून चोरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सुरशेन तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यान आनी तुका पळोवंक सोदता. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात ती म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू मोड थोंडायता. एक दीस जेजू आनी ताचे शिश्य एका होड्यार चडले आनी ताणें तांकां सांगलें, कोलतोडी आनी तो वचूंक लागलो. आनी ते तांडून वेताना जेजूक न्हीद पडली. तेन्ना दर्यांत एक वादळ म्हूण उप्रासलें आनी उदक भरून ते संकोश्टांत पडले. त्या वेळार ताचे सुरशी येवन तांणी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, गुरुजी गुरुजी आमी मरता. आनी उठून वाऱ्याक आनी उचांबळ लारांक ताणें बेश्टायली आनी ती थांबली आनी थोंडाय जाली. आनी ताणें तांकां म्हणलें, खंय पावलो तुमचो भावार? भियोन आनी अजाप जावन ते एकामेकाक म्हणटाले, हो कोण साहित्य? कित्याक वाऱ्याक आनी दर्याक तो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात.